जेन्ना गोयच्या नायट लायफ विशीं चर्चा जाता तेन्ना गोयच्या कळंगूट वाठारांत डान्स बार आशिल्ल्याचें आपूण न्हयकारना, मात ती बंद जावपाची गरज आसा अशें विधान पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हाणें केलें. फाटीं मुख्यमंत्र्या कडेन हाचे विशीं उलयल्ले तेन्ना ताणें ही बार्रां बंदूय केल्ली, मात आतां ती परतून चालू केल्यात अशें कळून आयलां. हाचेर कारवाय करपाचो आदेश मुख्यमंत्र्यान दिल्लो आसा. ही बार्रां परतून उक्ती जावची न्हय म्हूण पुलिसांनी जबाबदारी घेवची. तशेंच नायट लायफ बाबतींत सकारात्मक दृश्टीन विचार जातलो. गोंय सारक्या पर्यटन थळाक मास्क थारपी कृती आमी खपोवन घेवचे नात अशें रोहन खंवटे म्हणटा. There are instances which have been happening आणि नाईट लाईफ जेन्ना गोंया म्हणटा आमी आय हॅव ऑल्सो हायलायटेड कलंगूट फेल्ड ऑल्सो यू हॅव हॅड डान्स बार्स म्हणून आसा ते आसा जाल्यार बंद जावपाची गरज आसा आनी ते बंद करपाक मुख्यमंत्री कडेन आमी घाल्ले आसा. फाटीं मुख्यमंत्री स्वता वतकच सगळें बंद करपाक घेतले. आतां आयकूंक आयलां की थोडे परत चालू जाला. ते चालू जाता जाल्यार पुलीस कितें करता? तें काम पुलिसेचें आसता. त्या खातीर म्हणटा पुलीस हॅव टू बी मोर अकाउंटेबल. सो आय थिंक पुलिसेन जबाबदारी घेवची पडटा लोकांच्या सेफ्टी खातीर, लोकांच्या सेक्युरिटी खातीर. आणि मुख्यमंत्र्यान म्हाका दिसता आदेश दिला आता टू एक्ट इन दीस एरियाज. बट नायट लायफ ज्या तरेन दाखोवंक सोदता वी नीड टू टेक द पॉझिटिव्ह थॉट्स ऑफ इट अँड वर्क ऑन इट अँड एन्श्युअर दॅट दिस टायप ऑफ थिंग्स डू नॉट हॅपन इन अ स्टेट लायक गोवा विच वील अफेक्ट टुरिझम इफ दिस टायप ऑफ थिंग्स कंटिन्यू.